आमच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या देव तर्फेकी या पुतळा सभाकच्या मनशा कुळा नासाव केली सोडिनाका ये जेजू आमच्या सौम्या सोडय आमकां पाक्यां धरया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बहिणी भावांनो, आज शनिवार निमाण्या हप्त्याचो 11सो पयलेचो दीस. जुजे दुबावतालो आनी आन बडव्यान सपनान ताका सांगले दुबाव नाका, दुबावी जिवीत आमकां बरें लागना. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. दुबावांत जियोंक देवसार आपयतना देवाचो उजवाड मागया. हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गम्यो सरून सांगता, मनात चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या सद बेगीन सोमवार मुरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्त काकृत क्रिस्त काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, फातकान आमकां गुलामपणांत धामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी अत्रेगून रावल्या. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या स्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोमरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणांत रास चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतले. सर्वेस्पोर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देखून पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी त्या दिसांनी लोक आनी केदींच म्हणचे ना, इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडली. त्या जिवंत देवाचो सपूत बागार इस्रायलाच्या घराण्याचे संततेक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पटायली त्या सगळ्या देशांतली
भायर हाडली त्या जिवंत देवाचो सपूत अशें म्हणटाले तो परत आपल्या देशांत वस्ती करतली. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. ताच्या दिसांनी नीत वस्ती करतली, विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा नितीवंत फैसलाचे देणे तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन आसल्यार ताका न्यायनीत करचे अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती काल चलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदार नातल्या गरिबांक तो पावतलो. उपकार आस्कतकायेंत आनी गरजेवंताक दया दवरून तांचे जीव तूं राखतलोय. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. सदैव जावन सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. ताच्या महिमेच्या नांवान जावं सदांकाल प्रणाम. प्रितूम सगळी भरल्या ताच्या महिमेन. आमेन आमेन. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायल घराण्याच्या फुडाऱ्या, तुवें सिनाय पर्वतार मैजे कायदो दिलोय. ये आनी तुज्या उसायल्या हातांनी आमकां बचाव कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. क्रिस्ताचे जनन ह्या परी जाले. ताज्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिजो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक दुबाव नाका. कित्याक तिजे तें गर्भ संभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रभातेच्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्या प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.
वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, दुभाव, विश्वास आणि नाविश्वास ह्या तिनांमध्ये आमचे जिवीत गुंता. आयच्या वांजेलांत आमी हेंच वाचता. राज जावं कॉमन सेन्स ताका सांगताले मरयेक सोड, पूण तो बरो मनीस देखून गुप्ती मरयेक सोडूंक ताणें निर्धार केलो. कित्याक हो दुबाव ताका. पूण राती स्वप्नांत ताका आनबडवो दिश्टी पडलो आनी जुजेक सांगा लागलो, जुजे दाविदाच्या पुता, दुबाव नाका. मोरी गरबी समावल्या वय, पूण पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावल्या. जेजू म्हूण तुवें ताका नांव दवरूंक जाय. जायत्या जाणांची सोडवण तो करतलो. जुजे न्हिदेंतलो उठलो आनी मोरयेक तिणें आपली पतीन म्हूण घरा व्हेली. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुबाव येवचो सहज, पूण दुबावांत जिवचें बरें न्हय. 4 पॉयंट ह्या विशयान सांगता. पयले, जिवाड कार्यात्मक फातयेनी आनी विश्वासाची जिणी जाल्यार दुबाव येताच. आमचो भावार्थ मेल्लो भावार्थ जाल्यार, खाली इमाजींक देवास्पन करचो भावार्थ जाल्यार तसल्यांक दुबाव येना जावंक पुरो. डायनामीक फेथ हॅज डाउट्स. सेकंड पॉयंट, दुबावांत हांव फातयेतां, सोम्या हांव फातयेतां, पूण काळोखांत सांसपतां, उजवाडाक हांव परात्तां. तिसरो पॉयंट, ना विश्वास म्हळ्यार म्हाका दुबाव ना आनी म्हाका पातयेवंकी नाका. हांव पातयेना आनी पातयेवंक नाका. आय डोंट बिलीव अँड आय डोंट वॉन्ट टू बिलीव. चवथो पॉयंट, दुबाव आनी नाविश्वास हांच्या मदें एक अंतर आसा. दुबावांतल्यान नाविश्वासाक उडी मारची न्हय. दुबावा आनी नाविश्वासा मदें एक डिस्टन्स आसा. सायकॉलॉजीन ताका ग्रे एरिया म्हणटात. फ्रॉम द ब्रायट पॉयंट ऑफ बिलीफ अँड ट्रस्ट अँड फेथ टू द डार्क पॉयंट ऑफ नो फेथ, अनबिलीफ, ताका ग्रे एरिया म्हणटात. मस्क मस्क गैरें गैरें दिसाचें जिवीत, म्हयन्यांचें जिवीत, थोड्या फावटी वर्सांचेंय जिवीत जावंक पुरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, डेजर्ट एक्सपिरियन्स म्हणटात. जायत्या सांतांक, जायत्या बऱ्या मनशांक असलो अणभव जाला. दुबाव सक्तांक येतात. काजारी जिणयेंत 3-4 वर्सां जाल्या उपरांत आमीच जाणा आमच्या अणभवांत दुबाव उपजाल्यात. ह्या जगाच्या जिवितांत ती पयलींची 2-3 वर्सां भारी उमेद, भारी आशा, उपरांत एका पाद्रीकी दुबाव आयल्यात. मोगाच्या भयणी भावानो, ती स्टोरी तुमी जायते फावटी आयकल्या. ओरवी येतंत तो पाद्री, ही म्हजी कूड, तुमचे पसत समर्पणची म्हणटना ताका दुबाव. हे देशा कुडक्यांत नीज जेजू देवपणी, मनशापणी, रक्तमासाचो जेजू कसो येवचो आनी मस्तू कश्टालो तो दुबावांत. एक सायन दी देवा म्हणटाने मागले. गिव मी ए सायन, ए प्रूफ. ताका देवाची उतरां ताका सपनांत मेळ्ळी.
फर्स्ट बिलीव देन यू विल गेट ए सायन. आणि त्या दीस तो मीस सांगतना आणि उतरां म्हणटना त्या पार्टिकलांत त्या वस्तूंत रक्ताचे थेंबे देवंक सुरू जाले आणि त्या कॉर्पोरलांत पडले. अजून ते ओरवीये तो इगर्जेंत वयर आल्तारेर फ्रेम करून दवरला. निमाणे एक आनी एक अनुभव. तो प्रोटेस्टंट कॅथोलीक जावंक ताका मोन जालें, एट्रॅक्शन जालें कॅथोलीक समर्थी थंय. इंग्लंडांत ते दाडा मस्त दुस्मनकाय आसली कॅथोलिकां मदें आनी प्रोटेस्टंटां मदें. देखून तो रोमाक भायर सरलो. रोमांत पावून ताणें व्हडल्या व्हडल्या लागीं थंयसर आपले दुबाव दवरले. असो दुबाव, हो दुबाव, मरियमायेचो दुबाव, जेजू जिवन जाल्लो दुबाव. तांणी ताजी खेळकुळां केली, ताजी निंदा केली. तूं प्रोटेस्टंट, देवसराच्या मुठींतलो. दुबाव ताजो परिहार जावंक ना. आनी तो शिप्पार फाटी येतना त्या दर्यांत वारें वादळ, काळोख, आनी त्या काळोखांत तो वयर शिप्पाच्या मास्टा लागीं आसलो आनी ताणें तें बरयलें. सगळ्या संवसारांत आतां प्रसिद्ध जालां तें गीत, तें कवन. लीड kindly light amid the encircling gloom, lead thou me on. The distant scene, far away scene, I cannot see. One step enough for me, lead thou me on. आज ताका आल्तारीचो मान मेळ्ळा, भाग्यवंत जाला. कार्डिनल हेनरी न्यूमॅन. आमच्या जिवितांत थोडे दुबाव आसात, धाकटे धाकटे दुबाव. ते परिहार करूंक जायनात. यू मस्ट लर्न टू लिव विथ द डाउट्स. ल्हान ल्हान दुबाव सांगता जिवंकूच जाय. पूण व्हडले दुबाव आसात म्हत्वाचे. तांतू कंटिन्यू केलें जाल्यार आमी ना विश्वास, आय डोंट वॉन्ट टू बिलीव, आय डोंट बिलीव असल्याक आमी पावोंक पुरो. खालतेपणान जेजू लागीं मागया. सांजुजे सांगता, मुझे दुबाव परिहार कर सायबा. आमेन. स्वीकार कर हे बापा. उड्या वयला संगी भेटयता वेगळी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया. हे तुझ्यातलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका भेटयता ह्या बलये वरवीं आमी तुका मानू. आमच्या अस्कत सायबा वयर जैत उरोवंक जेजू जल्माक आयलो, तर ताज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो.
जेजू येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान अंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताजी वाट तयार केली आनी तो येतच ताजी वळख आमकां दिली. मोरयेन ताका उतरावरत्या मोगान सांबाळलो. आपल्या जल्माच्या परबेक आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तर तो आमचे मदें येवच्या वेळी जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं. देखून आतां आंज बोडव्या सांगता तुजें कीर्तन आमी गायता. Povit, 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 del conosco sottosporto, sergani संसार लाच्या वैभवान, उंसर्गित काचे, सर्वस्परचनामी एततकाचे, उंसर्गित काचे. बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुण्य जीवन पोलावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंतारा आमची सर्वण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे मेळ सांगाती, भगिवन जुजे तिजो पती, भगिवन धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन.
Amen. 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 जेजून आमकां शिकयलां तें सोबीत मागणें दुबा उपरासतना आमी तें मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय, सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचोटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ, तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुझ्या कश्टा मरणा जिवंतपणा वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळे. ओ भो पवित्र सक्रामेंत आमी घेतना सर आमच्या कोट्यापणांतलो, सर वायटांतलो आमकां निवार. सदांच तुजी खुशी करूंक आमकां आदार दी. तुजे तावन पयस वचूंक आमकां केदींच सोडिनाका. ही देवाची शेळी, हो आमचो जेजू, ताच्या जेवणाक आपयता आमी सुभागी. पूण जेवताना म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus, boya, boya. Jesus, swati, boya. Yekal sandu, boya. Swagat, swagat, swagat tuka. Raya sarkicha, atmyake amcha. प्रकाश तुझो फाकर जिणेच्या पैण्यात आमच्या बरवशा पदका काळो निवरा. कृपेन तुझ्या नेटर सर्गीची वाट दाखय. कृपेन तुझ्या नेटर सर्गीची वाट दाखय. जेजू, बोया गोड्या.
बोलया ये काळ संतूर बोलया स्वागत 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 तुमका प्रार्थुया मोगाळ बाप्पा तुझ्या घरांत एकठांय जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी खणवळाय आम्ही साकोंक पावल्या आमच्या सोडवणेची दबाजीक परब लागीं आसा फावो त्या भक्तीन ती परब संभ्रमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवाय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात जेजू बळकाच्या उजवाडांत तुमकां धाडटा देवाचे कार्मेल सायबिनीचे नोवेन ये भगवंती देवाचे माये आम्ही तुका कर्मराणी आणि माय म्हणून वाखणता आपणाक शरण दासी म्हणून लेखलेल्या तुका देवान तुझे एकल्याच आवय जावन विसली जेजून तुझ्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठ वर्षांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून मानून घेतली घरच्या कांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गीच्या वैभवा दैवीक माई कोण ना तुझे पुरी भोडे माई कत नतले औपरी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काय एधर्या सुकरा म्हण परातले आणि तू तांकां पावली आतां तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातळीन आनी तीरभर वर्षां तुजे सरशें आमी येता आनी आमच्यो सर्ग जो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुझे शास्त्र्यां भितर तुसदेव सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवश्मे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुझे शास्त्र्यां भितर तुसदेव सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवश्मे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुझे शास्त्र्यां भितर तुसदेव सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवश्मे आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर अर्गाम प्रार्थन ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमच्या वयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दवरलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता वडापतीने तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवारांतली वायट विघ्नांतली राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एका वेळी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता या घडये आमी तुजे सगळे मोगाचे सेवेचे आनी मागण्यांचे जिवीत प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासाचेर रावून सर्गींच्या सुखाक फोवोक आमकां करून मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमीन Carmel donga vele saibini Namatu kasharoteni Sag samsarachi turani Pavan kari purnari chini Deva kushe kalti mangalo सर्वताराक संसाराक दिलोय सर्ग सोसो मोगान वागयलोय मिसवावरात तयार केलोय कार्मेल दोंगरावयली सायबिणी नमाक तुका शारोतीणी सर्व संसाराची तू राणी पावन करी पळणारी जिणी मोगाळ पुत्रा सोवे
वार मरेक आशीर्वाद दी आमकां बगीत कुसाच्या कुरवेन धर्मकां आमच्या आमच्या तस्मांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.